जोपर्यंत हांगा ट्रान्सपरंट जे कितें चल्ला जे कितें जाता ते जोपर्यंत आमच्या फुड्यान दवरनात, जे पर्यंत आमकां लोकांक कॉन्फिडन्स घेयना तोपर्यंत ह्यो गजाली जावच्यो ना हे सगळ्यांनी ठाम धरले आसा। तेन्ना सरकारांनी बी लोकांक रस्त्यार घेवन लोकांचेर एक्शन घेयसर लोकांक त्रास जायसर हो इतलो वाट पळोवची न्ही। तर जे कितें आसा लोकांची मागणी आसा की तुमी जे कितें करता त्या लोकां फुडें हाडून दाखयात, लोकांक कॉन्फिडन्स घेयात। ही मागणी जी लोकांची आसा ती सरकारान खंय तरी पूर्ण करची। सरकारान अशी मुद्दम करची न्ही की तांकां रस्त्यार येतले आनी आमी त्रास करतले थिंग आसा किंवा आमकां तांचें काम करता आसतना तांकां आडोवची न्हू असो तांचो प्लॅनिंग आसतलो। पूण फाल्यां आमी सगळ्यांनी जशें आज जमलात तेज्याकी चड पटीन फाल्यां आमकां एकठांय जावपा जाय। फाल्यां आमी 9 वरांचेर जशें आज जमलात ते सगळ्यांनी परत एक फावटी तुमकां त्रास काडचो पडटलो आनी तुमी सगळ्यांनी येवचें। कित्याक मागीर 28 तारखे आमची मिटींग आसतली ती 28 तारखे पूण ताच्या पयलीं फाल्यां 9 वरांचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपा जाय। अरेस्ट कर कितेंय कर, ही लोकशाय ही हुकुमशाय न्हय। जो पर्सेकार उलयता ते हुकुमशाही लोकशाही न्हय। तो कितें समजता की हे ताचे बापायचे भेस म्हूण तो फकत थोडे वर्सांक आसा। हे लोकांचे गोंयच्या लोकांचे भेस ताचे पायचो फात न्हय। हो डिफेन्स मिनिस्टर तो वोटर गोंयचो वोटर न्हय, ताका गोंया वोटींग ना। तो वोटर तो यूपीचो आनी हांगा येवन आमकां शापता सांगता। जो चीफ मिनिस्टर आसतना एक इंच दिवचो ना म्हूण सांगतालो आनी आतां वयता ती सगळी जमीन दिता नेवीक। तर ही कसली भाशा, सगळें उलटा। तर अशें चलचें ना। तुमी सगळे लोकांन एकठांय रावंक जाय। आमी तुमचे बरोबर आसा। सगळे गोंयकारांनी सगळे स्वाभिमानी गोंयकारांनी आमी हे डिफेन्स मिनिस्ट्री म्हणटा बिगस्ट लँड ग्रॅबर म्हणून पर्रीकारूच म्हणटालो। असेंब्लीन UPA सरकार आसतना पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना तोच म्हणटालो की डिफेन्स इज द बिगस्ट लँड ग्रॅबर म्हणून। आज तो लँड ग्रॅबर जाल्लो आहा आनी हे ताका एक्सपोज करपाक म्हाका दिसता एक्शन जावपाची गरज आहा। सगळ्या गोंयकारांक भायर कशें तरी एफेक्ट जावंक जाय। हें जर जायना जाल्यार हें एजिटेशन फक्त हे गांवा पुरतेंच उरतलें, हे गांवाचे भायर वचपाक जाय। आज आमचें हांगा जाल्लें आहा ओपोजीट वचा, कालमोणे इतली जमीन बंद केल्ली आहा, कंपाऊंड वॉल घालून दवरलेलो आहा, थंय कितें जाता? पूण जमीन तांचे कडेन आहा। केन्ना केन्ना मदीं ते बॉम्ब घालतात थंय वयल्यान, एकदां केन्ना तरी घालतात। पूण जमीन आतां प्रायम बीच प्रॉपर्टी नेवी कडेन आहा। तेंच हें जावपाचें आहा। हांगा हे देवळान पसून वचपाक तुमकां मेळचें ना। आज ह्या दिसांनी देवळां चोरूंक लागल्यात। पेपराचेर तुमी वाचात देवळां फोडटात म्हणून वाचूंक येता। पार्सेकार ते चोरांक धरना, पार्सेकार आमकां धरूंक सोदता। हाजेरूच कळटा मरे सरकाराची प्रायोरिटी पळय। सरकारान देवाक पसून विकलो। हिंदू देवाक जे चोरता ताका एकल्याक धरूंक ना। सरकार धरूंक सोदता जो कोण ऑब्जेक्ट करता डिफेन्स एक्सपोक ताका अरेस्ट करतले म्हणटा।